जायते जाणांक तुमकां खबर आसलेली हांव पॉलिटिक्सान जॉयन जावचे पयलो एक गव्हर्मेंट सर्वंट आनीक हांव गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज एसोसिएशनाचो अध्यक्ष आसलो 4 वर्सां आनी तेन्ना हे गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजांक एक्सटेन्शनां दितालीं हो इश्यू हांवें लावन धरून डिसग्रेसफूल फेलिसिटेशन टू रिटायर्ड ऑफिसर्स म्हणून तांकां आमी शॉल घेवन वयताले एक नाल घेवन वयताले तांच्या ऑफिसा लागीं आनी तांचें मॉक फेलिसिटेशन करून तांकां लॉस करून सगळे सोडून गेलेले आनी हांव जेन्ना प्रेसिडेंटाचें पद सोडलां तेन्ना फकत 4 वा 5 कितें उरलेले पूण हे न्हू एक वायरस कसो हो परत परत वाडटा आनी तांकां एक चॅक म्हणटा ती जाय पडटा पूण अशें दिसता की हे पळय एसोसिएशन आहा ते तितले एक्टिवली आतां काम करिना म्हणटकूच फाटल्या दिसांनी कितें जालें जेन्ना प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर PWDचो ताका पळय आनीक एक फावट एक्सटेन्शन घेवपाची पॉसिबिलिटी जातली तेन्ना थोडे एक्झिक्युटीव इंजिनियर आनी कोण कोण म्हजे फुड्यान येयले आनी सपोर्ट मागलो तेन्ना आमी एकवटान काम करून ते एक्सटेन्शन ताका आनीक आनीक मेळना तशें केलें आनी तो गेलो तर ते उपरांत एक 2-4 दिसांनी म्हज्या घरा लागीं आनीक थोडे येयले ऑफिसर्स हांव तेंची नांवां सांगना आनीक म्हणूंक लागले तुवें तें केलें तो गेलो आनी हेंचें कितें तो आहा जायतीं नांवां सांगलीं सो एकल्याच्यो डिटेल्स हांवें टोटल काडल्यो आनी टोटल डिटेल्स काडून हांवें CMाक काल लेटर केला हे पळय हा तुमकां हांव कॉपी दितलो आनी हितून हांवें CMाक सगळें दाखोवन दिलां की हो पळय इतलो ताचें नांव कितें विजय सक्सेना हो डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स एंड एव्हॅल्युएशन बरो म्हणल्यार हो जॉयंट डायरेक्टर पोस्टाचेर आहा आनी डायरेक्टर पोस्टाचो ताका चाय दिलेलो आहा डायरेक्टर पोस्ट पळय आहा तो इंडियन इकॉनॉमिक सर्वीस ताचो आसतालो तो पूण गव्हर्मेंटान फाटीं कितें केलें हो आमचो गोवा सिव्हील सर्वीस कॅडराचो सिनियर ऑफिसर आमचो विकास गावणेकार ताका पोस्ट केलो आनी ताणें बरे भाशेन थिंगा काम केलें 2 वर्सां पूण तो ताका ट्रान्सफर केले उपरांत हो जॉयंट डायरेक्टराकूच तो पोस्ट दिला एडिशनल चार्ज कसो आनी तोरी आसतना ताका एक्सटेन्शन दिता ताका लागून 3 जाण डेप्युटी डायरेक्टर तेंचे आहा पळय तांचे प्रमोशनल एव्हेन्यूज बंद जाता आनी तेंचे ते प्रमोट जायना म्हणटच ते सकयलो कॅडर बंद जाता आनी हेका लागून न्हू आमचे गोंयचे पळय इन जनरल यूथ आहा ते युथांचे खंयसर तरी तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळपाची आसली पळय ती खंय तरी बंद जाता हालींच न्हू कोर्टान एक पेटिशन घातलेलें आनी त्या पेटिशनान हितून गव्हर्मेंटान एका हायकोर्टान कितें म्हटलां हांव तुमकां स्पश्ट हायकोर्टाची वर्ड्स वाचून सांगता वी हॅव क्लियरली depreciated the approach of granting extensions to a person who has already attained the age of superannuation by observing that such an action results in denial of opportunities to new and young entrants who have legitimate expectations for consideration of their candidature to the said post, either by way of selection or by way of promotion. कोर्टान फुडें म्हटलां वी कॅनॉट एग्री दॅट बिकॉज ही इज गुड ही मस्ट बी इनडेफिनेटली कंटिन्यूड सो कितें जाता फ्रेंड्स हे जेन्ना अशें पळय हें केलें न्हू एक्सटेन्शनां दिलीं खंयसर तरी एक डिसकंटेंट डिवेलॉप जाता जे कोण प्रमोशनाक आहा पळय तेंकां कित्याक आपूण ते लायकीचो ना काय म्हणून खरें म्हणल्यार ते लायकीचे आसता आनी भुरग्यांकूय कितें जाता आयज कितें जालेलें आहा गव्हर्मेंटान एक ती स्कीम काडलेली आहा तुमकां खबर आसतली एप्रेंटिसशीप म्हणून 10,000 ते 12,000 तांकां दिता आनी ते MTS मल्टीटास्किंग एम्प्लॉईज देखून पिवनाचें काम करपाक इवन मास्टर्स डिग्री हें केलेले भुरगे थिंगासर आसा ते दिसताचेर हांव म्हणटा मास्टर्स केलेले भुरगे आमचे गोंयकार भुरगे आसतना तुमी तांकां डायरेक्ट तुमकां कांयच ना आमी गव्हर्मेंटाक तें सांगलां जरी तर तुमकां कोणच मेळना न्हू आमी ती सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी फेर घालता जॉब फेर घालता यो आनी भुरग्यांक सिलेक्ट करा म्हणून ती जायती ऑप्शन आहा न्हू गव्हर्मेंटाची गव्हर्मेंट ह्याच मनशाक एक्सटेन्शनां परत दिता कित्याक हो आमचो क्वेश्चन म्हणटकूच ताका लागून आमी कितें म्हणटा
गव्हर्मेंटान म्हणजे गव्हर्मेंट स्कीम केली. आतां म्हणजे घर जावं म्हणून एक स्कीम करपाची, एक म्युझियम बांदपाचो आनी हेच पण पळय एफिशियंट सारकें सुपर एफिशियंट म्हणटा तांकां दवरपाचें थिंगा डिस्प्लेयाक. पूण आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक ते जॉब दिवपाचे. कित्याक आमी गोवा हॅज बिकम द फर्स्ट स्टेट म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो हा पळय तो आमचो हायेस्ट इन इंडिया. म्हणून हो रेशियो जर काट करचो पडटलो आमी हो स्टेप घेवचोच पडटलो. आनी हो हांवें आनी तुमी केलें म्हूण जावचें ना. आख्खे गोंयकारांनी इन्क्लुडींग बीजेपीचे लेकून पेरंट्स आहा तेणी लेकून रस्त्यार देंवचें पडटलें. आमी 15 दिसांची मोलत दिल्या गव्हर्मेंटान ही एक्सटेंशनां काबार कर म्हणून. आनी आमी सेपरेट लेटर दितले केन्ना आमी प्रोटेस्ट करता ते. आनी आख्खे गोंयचे पर्येक आमी उलो मारतले इन्क्लुडींग बीजेपीचे वर्करांक पासून की यो म्हणून हेचे हेंच्या ऑफिसांनी आमी घेराव करुया तांकां पण एक्सटेंशनाचेर आहा तांकां लॉस करून तांकां आमी धाडया. हे बिकाडले मरे इतलो तें जोडून तांकां 2-2.5 लाख सॅलरी घेता आनी भुरग्यांक आमची मास्टर्स डिग्री केलेल्यान 10,000 12,000 दिवन 1 वर्साक काम करून घेवपाचें. बिलो हें ते मिनिमम वेजीस आहा पळय तेज्यावरून सकयल पगार तांकां दिता मास्टर्स डिग्री केलेल्या भुरग्यांक. हें कितें? सो दीस हॅज टू एंड समवेर. जरी तर कोण उठोना म्हणटच एसोसिएशन उठोना म्हणटच हांवें उठचो पडलो. आनी दो हांव एक पॉलिटिकल पार्टीन आहा पूण हांव एक सामान्य नागरीक म्हूण हांव उलो मारता गोंयचे जनतेक की हो ट्रेंड आमी काबार करुया. इनफ इज इनफ. दीस हॅज टू एंड. नमस्कार. इंग्रज ब्रेगंदा आतां जॉन बाबान सांगलां आनी हायलायट केलां हाजेर हांव थोडे भोव मातशें फुडें वयता. जेन्ना एक्सटेंशन दिता तेज्या सकयलो कॅडराचेर आसा ताका प्रमोशन मेळपाक फाटीं उरता आनी अशें जाता तो तेच स्केलीचेर काबार जाता. ताका प्रमोशन मेळल्यार वयली हायली स्केल मेळटिली आसली तोय तेच एजीचो आसता आनी ताका प्रमोशन मेळनासतना तो बावडो पेन्शनाक सारको सकयल उरता. एका वर्साच्या हेका लागून प्रमोट जालोलो जाल्यार ताका वयली ग्रेड मेळटली आसली पेन्शन हाय मेळटलें आसलें म्हणजे जिवितांत तो फसता. दुसरें म्हणल्यार एम्प्लॉयमेंट आमच्या गोंयांत ना जावन आमचे भुरगे भायर गेले. सगळे कोण बेंगलोराक वयता आनी खूंय वयता. बरे बरे इंजिनियर बरे बरे शिकलेले भुरगे आमच्या गोंयांत ना. कित्याक ऑपॉर्च्युनिटी ना आनी ताका सॅलरी दिली पासून जाल्यार ज्या कंपनीनी दिता तिका व्हेरी लो दिता. कित्याक एप्रेंटिसशीप म्हणून घेता. आतांच जॉन बाबान सांगलां जरी तर हे पोस्ट ओपन जाले तर ताका चान्स पडटलो. एक ल्हान आसा लो कॅटेगरींतले वयर येतले आनी सकयली कॅटेगरी एम्प्टी जातली आनी एम्प्लॉयमेंट जातलें. वयल्याक दिवन आमकां लॉस गव्हर्मेंटाक लॉस. कित्याक न्यू सॅलरी आसता ती लोवर आसता आनी एक प्रमोशन दिलेले वा एक्सटेंशन दिलेले हाय रेजीर वयता आनी जेन्ना हाय रेजीर वयता सॅलरी मायज उरता. हांव नको कित्याक लागून ते एक्सटेंशन दिता पळय ते. आनी एक्सटेंशन दिवचें न्हू म्हणून म्हाजो एक व्हड उलो गव्हर्मेंटाक. कित्याक त्या भुरग्यांक आमच्या खंय सरूंक एम्प्लॉयमेंट मेळटलें जाल्यार हे एक्सटेंशन तांणी बंद करचें अशें दिसत. ते म्हणून तसलो एक्सपिरियन्स मनीस ना आमचे कडेन आसा गोंयांत आसा. इवन युथाच्या लेवलार पासून बरें आसा कित्याक आतां इंटेलिजन्स वाडला भुरग्यांचें आनी जे आदले आहा पळय तांकां जे नॉलेज थोडे फावट ना नव्या भुरग्यांक आसा तशी. नव्या भुरग्यांक वयर काडून चान्स दिवचो आनी ते एक्सटेंशन बंद करचें. इनफ इज इनफ. फेडरल रिबेलाच्याक सपोर्ट करून हाडचें म्हणून हांव मागता आनी असलें हें जाता पळय तें बंद करचें म्हणून मागता.